कंपनीचें नांव कॅनस्केप हो आमचो एक हें आसा कितें प्रॉडक्ट नेम आसा आनी कंपनी RBS खांडेपारकर जी कंस्ट्रक्शन फिल्डान खूब वर्सां पासून काम करता एज अ सिवील कॉन्ट्रॅक्टर. कितें कितें प्रॉडक्ट्स तुमी मॅन्युफॅक्चर? आमी सगळे सिमेंट प्रॉडक्ट लायक इंटरलॉकिंग पेवर्स आनी कॉन्क्रीट ब्लॉक्स आनी गार्डन पेवर्स बी ते सगळे करता. आमची 3 मशिनां आसा, 3 तरेन. एक ड्राय मिक्स, एक रबर मोल्डेड पेवर्स, थोडे टायल्स बी जे त्या मशिनार जाता, आनी एक आसा तो फुल्ली ऑटोमॅटीक फॉरेस्ट प्रेसचो प्लांट आसा फ्रॉम UK. इट इज मॅन्युफॅक्चर्ड इन बेंगलोर, पूण द कंपनी ओरिजिनली फ्रॉम UK. पावराची आमची 150 kVA हांगा लोड आसा आनी आमकां चडशे सेन्सर आतां सगळे आसा ते ऑटोमॅटीक प्लांट आशिल्ल्या कारणान सगळे सेन्सर्स बिन्सर्स आसा. सो हांगा तसो पावर जाय पडटा. सो आमकां फक्त एक प्रॉब्लेम जाता म्हणल्यार पावसान चडसो रेनी सिजनान फ्लक्च्युएशन आनी लायट शटडावन्स जे आसता ड्यू टू नॅचरल कॅलामिटीज जाता. सो दॅट इज द ओन्ली वन प्रॉब्लेम असो ह्या इंडस्ट्रीक हांगा फेस जाता. म्हणजे सगळ्यांक पिसुल्ल्याक तुमकां बाकीच्यांनी सांगलां आसतलें. पूण ओवरऑल आमी ते मागीर जनरेटर बी वापरून कोप अप करता. पूण मातसो जो एक प्रोडक्शन कॉस्ट म्हण नाजाल्यार लेबर वेस्टेज जाता तातूंत मातसो आमकां ह्या 3-4 म्हयन्यांक एक प्रॉब्लेम येता हांगा. बाकीच्या म्हयन्यांक प्रॉब्लेम ना? बाकीच्या म्हयन्यांक आसता प्रॉब्लेम, पूण तेन्ना ते सांगता आमकां. म्हणजे अशें कांय हें जायना शटडावन ना. दे इन्फॉर्म अस. इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करता आनी त्या प्रमाणे आमी मागीर आमचे प्लॅन्स हें करता. पूण चडशे ते संडेज घेता. पूण नाजाल्यार मागीर मदीं कितें इमर्जन्सी आसा कितें हें जालें जाल्यार मागीर ते सांगता आनी मागीर घेता. 1-2 वरांचें आसता, नॉट फूल डे तशें नासता. मशिनां जी तुमची आसता तेन्ना जेन्ना पावर इंटरप्ट जाता किंवा पावर फेलियर जाता त्या वेळाचेर तुमच्या मशिनांचे पार्ट्स बी कितें प्रॉब्लेम जाता? हय, आमकां सेन्सर वता आमचे आनी सगळे ते जे SEWचे सगळे PLCs आसा ते वता. एकदां जाल्लो प्रॉब्लेम जो हांगा कांयच रिपेर जायना. म्हाका तो पुण्याक वचून घेवन कंपनी कडेन त्या रिप्लेस करचो पडलो. कित्याक तशें म्हणजे जे इलेक्ट्रॉनीक पार्ट आसा तितले तेच फक्त. आनी तुमचो कॉस्टूय वाडटा? हय, कॉस्ट वाडटा. आनी मेन म्हणजे कॉस्टा पेक्षा प्रॉडक्ट आमगेल्यो ऑर्डर्स आसता न्ही लोकांच्यो, त्यो टायमली दिवप आमकां इम्पॉर्टंट आसता. सो त्यो मातश्यो हाल्ल्यार एक तरेचें वेगळेंच टेन्शन येता. म्हणजे आमचें लक्ष सगळें मागीर जे प्रॉडक्ट डेवलॉपमेंटान वचपाचें तें सोडून मागीर फॅक्ट्री कशी चलोवप म्हणजे अशें हें जाता. पूण इट इज नॉट अ बीग, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस. लेबराचो बी कितें इशू आसता? तुमकां लेबर मेळटा? स्किल्ड वर्क लेबर? फक्त सिमेंट बेल्ट म्हणटकीर आमकां थोडे लेबर भायले हाडचे पडटा. पूण आमी हांगा कितें केलें, जो स्टाफ आसा आमचो अकावंटंट ऑपरेटर्स जितले लोकल घेवपाक मेळटा तितले लोकल घेतिल्ले आसा. कित्याक फक्त सिमेंट हाका लागून लोकल्स मातशे येवपाक फाटीं फुडें जाता तितलेच आमी भायले हाडचे पडटा. जे आमचें कन्स्ट्रक्शन आशिल्ल्या कारणान आमकां ते इजिली अवेलेबलूय जाता. सगळे ते तांकां हे पोलीस रिकॉर्ड्स बी सगळे आमी करून वेरिफिकेशन बी करूनच सेफली हें दवरता. हांगा एकूच आनी प्रॉब्लेम असो न्ही, पूण द अरेंजमेंट फक्त ह्या लोकल जे कोण येता पळय तांकां सगळ्यांक बायक घेवन येवचें पडटा. कित्याक बसीस ना हांगा. ट्रान्सपोर्टेशन फ्रॉम होंडा तरी एक कितें तरी आसचें. कित्याक पयलीं ही बॅकवर्ड एरिया आशिल्ली. इंडस्ट्रियल एरिया वॉज मार्क्ड एज बॅकवर्ड एरिया. सो हातून आमकां 2 गोश्टी बऱ्यो सांगपाच्यो म्हणल्यार आमकां EDCन बरो हेल्प केलो फॉर लोन आनी तांचे रिपेमेंट ऑफ लोन. आनी ते हांगा येवन पळोवन तांणी परत आमकां सांगलें की आमकां ते जाय जाल्यार आनी लोन घेया कित्याक आमचो रिपेमेंट तांकां बरो जाल्लो. सो दॅट इज अ पॉजिटीव सायन. सो गव्हर्मेंटचे एक जे डिपार्टमेंटाचें आसा पळय म्हणजे एक हेल्पफूल हें आमकां ह्या 5-6 वर्सांक तरी मेळ्ळा. म्हणजे पयलीं तशें हेल्पफूल जातालें पूण आतां डिजिटलायजेशन जावन सगळें ऑनलायन जाल्ल्या कारणान सो एक हेल्प जाता त्या हातून. आनी आतां गोवन्साच्या हातून लोकल हातून पळयत जाल्यार आमकां जे आमी खंय आतां कन्स्ट्रक्शनार सुपरवायझर घेता ते लोकल आसता दे आर वर्कींग गूड. म्हणजे एक 10 वर्सां पयलीं तशें नाशिल्लें. पूण आतां ते इंजिनियर्स आमी ह्याच दिसांनी थोडे बरे घेतल्या म्हणजे गोवन्स. दे आर वर्कींग ऑल्सो वेरी म्हणजे सिन्सियरली आनी अशें तशें. सो मायंडसेट चेंज जाता लोकांचो. सो ती एक बरी गजाल आसा.